नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. तिरुवनंतपुरम दोंगरार दीप प्रज्वलीत करपाच्या परवानगी दिवपाच्या निर्णयाचेर मद्रास हायकोर्टान सुनावणी दिल्या. स्टालिन सरकारान राजनितीक आधारार निर्णय घेवपाक फावना. खंयचोय निर्णय निश्पक्ष घेवप गरजेचें आसा अशें उच्च न्यायालयान कळीत केलां. The Honorable Division Bench has said that the lighting of lamp is a must and it has to be lit at the top of the Tripuragundaram hill. And they have said the HRNC authorities and the temple administration are duty bound to light the lamp. That is what the Honorable Division Bench has held in the first line. And then they have also said that the lighting of lamp should be done by the Devasthanam or the temple authorities alone and no public should be allowed. That is the main thing that I have recorded. And further, the court have come down heavily on the government and they have said, as after the order of the learned single age have been passed, the act that has happened seemed to be mischievous. If the stand of the government that there could be a law and order problem be true, then it is obviously either a failure on the part of the state to maintain its law and order, or for the deliberate purpose for the state has taken a stand to support one religion. We are awaiting for the copy of the judgment. 12 ते 16 जानेवारी मजगतीं जावपी गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाचे कामकाज ठरोवपा हेतान आयज सभापती गणेश गांवकार हांच्या अध्यक्षतेखाला बसका जाली. बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांकडे उलयतना अधिवेशनाचे कामकाज ठरोवपाचो निर्णय सभापतीचो आशिल्ल्यान ते विशींची म्हायती तांणीच दिवप योग्य आसा अशें सांगतना सरकारान केल्ल्या मागणी प्रमाण 13 जानेवारीक वंदे मातरमाचेर सभाघरांत चर्चा करपा विशीं सभापती गांवकार हांणी संमती दिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. बीएससी मिटिंगेची डिटेल सगळी ऑनरेबल स्पिकरान दिवपाची, बिकॉज बीएससी मिटिंग चेअर ऑनरेबल स्पीकर करता. इट इज एन बिजनेस एडवायजरी मिटींग. बिजनेस कसो 3-4 दीस चलतलो. 12 तारखेच्यान जे हाऊस सुरू जाता ते 16 तारखेपर्यंत स्पीकर वील गव्हर्मेंटाचो हे आसा की वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जावचें. आमी स्पिकराक रिक्वेस्ट केला. स्पिकरान 13 तारखेची एक्सेप्ट केलें की वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जातलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय विद्यापीठांत तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. हातूंत पीएम उषा येवजणे अंतर्गत राबयल्ल्या प्रकल्पाचो लेगीत आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलोवप करतना राष्ट्रीय पावंड्याचेर राबयल्ल्या पीएम उषा येवजणे अंतर्गत मेळिल्ल्या अनुदानाचो वापर करपी गोंय विद्यापीठ हे देशांतले पयले जावन आसा अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. तशेंच नवाचार, तंत्रगिन्यान आनी संशोधनाक उर्बा दिवपी गोंय विद्यापीठाक फुडारांत लेगीत कुशळटाय आशिल्ले नागरीक तयार करपा खातीर गरज पडटा तो आधार गोंय सरकार दितले अशें आश्वासन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. पूरे देश में गोवा यूनिवर्सिटी सबसे पहले पीएम उषा फंड्स यूज करने वाले में से है. अप्रॉक्सीमेटली द 25 करोड़ ऑफ रुपीस विच इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द गोवा यूनिवर्सिटी, एंड देश में सबसे पहले गोवा यूनिवर्सिटी ने इस फंड्स का यूटिलाइजेशन किया है. The 10 crores which is given from the government of Goa. In future, we are getting the approximately more than the another 75 crores from the government of India for the infrastructure building for the Goa University. मैं गोवा यूनिवर्सिटी में इस तरह से इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. और इन फ्यूचर विद वॉट एवर द सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, वी विल प्रोवाइड वॉट एवर द सपोर्ट इन फ्यूचर ऑल्सो. सो मुझे लगता है कि गोवा यूनिवर्सिटी विल बी द फ्यूचरिस्टिक फॉर द फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स रेडी करने के लिए. इस तरह से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्कोप रहेगा. इसलिए द वीसी एंड द एंटायर टीम इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. आयज भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज आल्तीन पणजी हांगा खात्याच्या कामाच्या वेवस्थापना खातीर ई सायन मॉड्युलाचें उक्तावण केलें. हो गोंय सरकाराच्या ई गव्हर्नन्स प्रकल्पाचो एक म्हत्वाचो पावंडो जावन आसा. ह्या वेळार उलोवप करतना आतां भौशीक बांदकाम खात्याचो लेगीत डिजिटल काळ सुरू जातलो आनी हातूंतल्यान लोकांक सहजपणान डिजिटल अर्ज तशेंच आपल्यो कागाळी डिजिटल माध्यमांतल्यान खात्या मेरेन पावोवपाक सोयीचें जातलें अशी खोस भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी उक्तायली. I think PWD हे पावलं पळय आसा, is a very welcome step. I congratulate the principal chief engineer and all the team of his who have
venture into this with the help of Mr. Amit Tamba. कारण मुखार येणाऱ्या वर्सांनी डिजिटायझेशना शिवाय पर्याय ना. यू हॅव टू मूव, एवरीबडी विल हॅव टू मूव. जे आज फॉरेनाक सगळे कडेन आमी पळयतात तुका ते पयलीं भशेन आतां कांयच उरूना. इट इज सामकें म्हणजे पेपरलेस हें म्हणटा पळय तशें जालां आतां सगळे कडेन. आनी तातूंत भितर PWD इज बिकमिंग द फर्स्ट डिपार्टमेंट. आय कॉंग्रॅच्युलेट यू. विकसित भारत जी रामजी येवजणे अंतर्गत गोंयच्या ग्रामीण उदरगतीक पालो मेळटलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या सयत मुखेलमंत्र्यांनी हे विशीं पत्रकार परिशद आपोवन उलोवप केलें. केंद्र सरकारान विधेयक संमत करून मनरेगा बदल्यांत हाडिल्ल्या ह्या नव्या येवजणेक गोंय सरकार येवकार दिता अशें म्हणटना ह्या येवजणेक लागून गांवगिऱ्या पावंड्यार मुळाव्यो सुविधा सशक्त जावन रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो वाडटल्यो अशी आस लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. पारित किया है इस बिल का गोवा सरकार के लोगों की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. डेफिनेटली इसका फायदा हम गोवा के 191 ग्राम पंचायत और जिला पंचायत मेंबर इसका करके देंगे. इस बिल के तहत जो 100 मैंडेट्स टू 125 मैंडेट्स जो ज़्यादा काम लोगों को मिलेगा इसका भी मैं स्वागत करता हूँ. और स्पेशली द ग्राम रोजगार कार्ड्स टू द सिंगल वुमेन, दिव्यांग, and vulnerable tribal groups and senior citizens from the 60 and above up to the 70, those who can work. And first preference is given these groups. Second is the 4 categories of the work in line with the Vikasit Bharat 2047, Vikasit Goa 2037. इसके लाइन के ऊपर it is water security और conservation, especially for the bund, check dams and the rainwater harvesting. इनके लिए हम काम लेंगे. Second is the core infrastructure, which is the कच्चा roads और the culverts, which should be the constructed into the rural areas. इसके लिए भी का मैं स्वागत करता हूँ. और the livelihood related, which is the market complex हो या it is different skill based program, especially for the rural women and the rural youth who are related, who are interested in this type of livelihood activities. इनके लिए इससे project हम लेंगे. And fourth one, which is the climate resilient work, Goa being the coastal state, and we will to prevent the flood or the soil erosion. We can take the different types of work through this climate resilient funds of the RDA department. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजे हांगा पशुवैजकीय विद्यालया विशीं वरिश्ठ अधिकाऱ्यां सयत नियाळ बसका केली. ह्या बसकेंत जून म्हयन्या मेरेन महाविद्यालयाचें कामकाज सुरू करपाचें लक्ष केंद्रीत करतना महाविद्यालयान संकुलाचें काम बेगोबेग पुराय करपा विशीं गरजेचीं उपकरणां खरेदी करपा विशीं तशेंच संकुलान पशुवैजकीय इस्पितळ स्थापन करपा विशीं त्या भायर शिक्षणीक आनी बिगर शिक्षणीक पदां भरपा विशीं मंथन जालें. ह्या बसकेंत प्रस्तावित नुस्तेमारी महाविद्यालया खातीर गोंय विद्यापीठा कडेन संलग्नताय, जमनीची उपलब्धताय तशेंच हेर संबंदीत विशयाचेर लेगीत चर्चा जाली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमाचेर हे विशीं संदेश घालून म्हायती दिली. काल करमळे हांगा उबारपाक आशिल्ल्या मेगा हावसिंग प्रकल्पाचो विरोध करपा खातीर थळावे तशेंच विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन सरकारा मेरेन आपलो आवाज पावयलो. आमदार विरेश बोरकार हांणी हस्तक्षेप करून नगर नियोजन खात्याचेर मोर्चा व्हेल्ल्या उपरांत नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ह्या प्रकरणाची दखल घेवन हो प्रकल्प उबारपाक कंपनीक बेगोबेग काम बंद करपाची अधिसुचोवणी जारी करतले अशी स्पश्ट घोशणा केली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव लेगीत हजर आशिल्ले. माझे उलावणे आता DCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेकडे झाले. विश्वजीत राणे स्वतः विदेश सरकाराकडे उलयला. ओके, हांव सांगता की तांकां आमी फाल्यां स्टॉप हे जे आमी शोकॉज नोटीस इश्यू करपाक लायता प्रोसिजर वायज आनी प्रोसिजर कंप्लीट जालो काय 3 दिसांनी बोर्ड मिटींग घेतली आनी बोर्ड मिटींग घेतले उपरांत ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाक लायता. ते उपरांत आयज ह्या प्रकल्पा संबंधात खात्यान संबंधित कंपनीच्या मालकांक कारण दाखय नोटीस तशेंच काम बंद करपाचो आदेश जारी केला अशी घोशणा करपी संदेश एक्स माध्यमाचेर घाला. गोंयांत जावपी उदरगत कायद्या प्रमाण आसतली आनी कसलेच तरेच्या बेकायदेशीर कामाचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी लेगीत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या संदेशांत दिल्या. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.